एक गीत घेऊया. A14 पेज नंबर 7. A14 पेज नंबर 7. Emoja sakura I Jesus te amanu bawatanu viresora Mispeto monitor kuru Yanik sewuk bitu sota Yukadi yagayon kuru Misabete kucizaya Langul pat kaciduk turun. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आयज ह्या नव्या दिसाक नव्यान आमी जेजूच्या पांयांशी आयल्या ताचे बरोबर ताची भेट भेटूं. ह्या आयची मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या जेरोनिमो थियोफील फेर्नांडीस हाच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून आमी ताच्या आत्म्या पासत भेटयता. देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक ही भेटींत आमी मागुया. आयच्या दिसाक जितलीं जाणां आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचेय पासत आमी हे मिसाचे भेटीन तांकां मागण्यांत दवरुया. आयज आमची तरणाटीं आपलो जल्माचो दीस मनयतात. स्विझल फेर्नांडीस आनी विकी केरकर तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. जिना लोबो आपलो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच ह्या सगळीं जीं आपलो जल्माचो दीस आयज मनयतात तांचे पासत आमी मागुया. जीं कोण बरीं ना तांचोय उगडास करुया. आय वो डेनियल वो आमचो भाव किरीत भाशेन आपणा पासत मागूंक लायता ताचे पासत मागुया. आनी ह्या सगळीं जीं कोण बरीं नात आनी आपणा पासत तुमकां मागूंक लायलां वो थोड्यांनी मागूंक लावंकूय बीन ना त्या सगळ्या दुयेंत आसलेल्या पासत आमी मागुया. आनी ही आख्खी परिस्थिती जे परिस्थितीन आमी आसा ही परिस्थिती देवाच्या हातान घालून ही मिसाची भेट सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, आमचें जिवीत परतून सुरू जाता. लॉकडावन हे शीस जे असले ते लॉकडावनान असले ते आतां आपलें जिवीत परतून सुरू करूंक सोदता तेन्ना जेजू तांचे बरोबर रावन तांचें जिवीत आपूण मुखार व्हरता. आमचेंय जण एकल्याचें जिवीत हें लॉकडावन काबार जाल्या उपरांत खंय पावतलें काय कसलें जातलें काय घडये आजून पासून दुबाव जायते आसात. पूण जेन्ना आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालता तेन्ना देव आपणाक जाय ते भाशेन आमकां तें चलोवंक आदार दितलो. होच आदार आमकां मागता आसतना जायते पावटी आमी निराशी जाल्या. जायते पावटी आमी देवाच्या हातान ह्यो वस्तू दिवचे बदलेक आमच्याच हातान घेवन आमी सांडल्या. असल्या आमच्या चुकींक देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगवार मारी आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. चोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. महिमा देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया चोर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळी तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकच न्हू पवित्र
एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा, सोमेस्तांच्या बापा, देसा देसाच्या वेगवेगळ्या लोकांक एकाच ताळ्यान तुका बाप म्हणूंक आनी एकाच काळजान तुजो मोग करूंक तुवें फावो केलें. पवित्र स्नानाचे जोरीन नव्यान जल्मून आमी सगळीं तुजीं भुरगीं जावंक पावल्या. देखून मनान तोच थीर भावार्थ सांबाळून आनी आमच्या कोरन्याची तीच भुरग्या भक्ती दाखोवन सदांच आमकां एकवटान जियेशीं कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा, सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रू आनी जुवांव लोकां लागीं उलयता आसतनाच याज्ञीक आनी देव मंदिराचो कारभारी सादुकी तांच्याशी आयले. हे धर्मदूत लोकांक शिकयताले आनी जेजू मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जाला, सगळीं पुनर्जीवन जातली म्हूण ते परगडटाले. देखून तांकां बरेंच वायट दिसलें. तांणी तांकां धरले आनी सांज जाली म्हूण दुसऱ्या दिसा पर्यंत तांकां बोनकुडीन दवरले. पूण तांचे उतर आयकलेल्या तांतल्या जायत्या जाणांनी सोत मारलेल्या आनी दादल्याची संख्या सुमार 5,000 जाली. दुसऱ्या दिसा जुदेवाचे फुडारी, जाणटे आनी शास्त्री पर्यंत याज्ञीक, आनास आनी कायफास, जुवांव, अलेक्झांडर आनी परम याज्ञिकाचे कुटुंबांतली सगळीं जेरुजाल्याक जमलीं. धर्मदुतां मदें उबें करून तांणी विचारलें, कोणाचे पदवेन व कोणाच्या नांवान तुमी हें केलां? तेन्ना पयस आत्म्यान बरोवन पेद्रून तांकां म्हणलें, परजेच्या फुडाऱ्यानो आनी जाणट्यानो, एका पिडवंताताय आमी एक दयाल कोण्णी केली म्हूण तुमी आमची झडटी करतात, आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जाला तें तुमी जाणो जावंक सोदतात. तर सगळ्यांक, तुमकां आनी इस्रायलाचे आख्खे परजेक आमी कोलीट करता. तुमी कुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेलेल्यांतल्या पुनर्जीवन केल्ल्या नाजाराच्या जेजूक क्रिस्ताच्या नांवान आनी तांचे पदवेन हो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा. तुमी बांदप्यांनी सोडून दिल्लो फातर तो, पूण आतां खरें म्हणल्यार ताका देवान कोणशा सांदीचो फातर केला आनी दुसऱ्या कोणाच्याच वरवीं सोडवण मेळूंक शकना. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मळबाकाला देवान मनशांक दिवंक ना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराक जय. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक दिन वाजतात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीत मेन नासलेलो. इस्रायलाच्या पुतान दुवांनी म्हणलें, ताचो माये मोग मीत मेन नासलेलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानो म्हणचें, ताचो माये मोग मीत मेन नासलेलो. आमचो जबाब सर्वेस्पराक जय. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सांदीचो फातर. हे सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. हें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. आमचो जबाब सर्वेस्पराक जय. कोर सर्वेस्परा, आमची सोडवण कर. कोर सर्वेस्परा, आमची जिवीत कोर सुकेस्त. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पराच्या घरांत रावन आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पर आमचो देव,
तो आमचो उजवाड. आमचो जबाब सर्वेस्पराक सोय. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो. संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे सवे आसूं. जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. त्या उपरांत तिबेरियसाच्या दर्याशी जेजू दिसती पडलो. हे पर्यंत तो दिसती पडलो. सिमांव पेद्रू, जोवळो म्हणलोलो तोमास, गालिल्यांतल्या कानांचो नातानायल, झेबेदेवाचे पूत आनी ताच्या शिसां मदले आनीक दोग एकठांय जाले. सिमांव पेद्रून तांकां म्हणलें, हांव मासडी मारूंक वेतां. तांणी ताका म्हणलें, आमी तुजे बराबर येता. ते गेले आनी होड्यान चडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळीं जेजू वेळेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांक कळ्ळें ना. जेजून तांकां म्हणलें, इश्टांनो, मासडी कितें तरी पडल्या मू? तांणी ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, होड्याचे उजवे वाटेन रांपण घालात आनी तुमकां मासडी पडटली. तांणी रांपण घाली आनी मासडी एकदम चड पडली देखून तांच्यान ती ओडून हाडूंक जायना जाली. जेजू मोग करी त्या शिसान पेद्रूक म्हणलें, तो सोमी. तो सोमी म्हूण आयकून सिमांव पेद्रून आपलें आंगलें पेंगटाक बांदलें, कित्याक ताच्या आंगाक कांयच नासलें. आनी ताणें दर्यान उडकी मारली. पूण मासळेन भरलेली रांपण ओडीत ओडीत हेर शीस आयले. ते तोडीक लागींच आसले, सुमार 150 हात भायर. ते वेळेर पावले तेन्ना तांणी थंय उंडो देखलो आनी कोळशांच्या उज्यार दवरलेली मासडी. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी आतां धरल्या तांतली थोडी मासडी हांगा हाडात. व्हड्यार चडून सिमांव पेद्रून रांपण वेळेर ओडून हाडली. ती 153 व्हडल्या मासड्यांनी भरलेली आसली. आनी इतल्यो व्हड मासड्यो आसतनाय रांपण पिंजली ना. जेजून तांकां म्हणलें, नास्त्याक येयात. तूं कोण गाय म्हूण विचारूंक नास्त्याक बसलेल्यांतल्या कोणाकूच काळीज जालें ना. तो सोमी म्हूण ते जाणा आसले. तेन्ना जेजून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासडी दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू शिसांक दिसती पडलो. ती ही तिसरी पावट. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिय भाव भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान आमकां ह्या दिसांनी आमच्या जिवितांतल्यान समजता तसलेंच कशें. जेजू मेलोलो आनी जेजू ना तेन्ना शीस एके भाशेन लॉकडावनान पडलेले, बंद जावन आसले, भिरांतीन आसले. जेजू मेल्यार एक सुमान कशें जालें. पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजूक ताणें पळयल्लोय बीन, तरी आसतना भितरूच आसले भिरांतीन. आजून पासून पवित्र आत्मो तांकां मेळूंक ना. आनी भिरांतीन भितर बंद आसतना
बडे जिवाक वाज आयली. कितलो तेंप हांगासर भितरूच रावतले. एकूच सुमाना भितर तांकां वाज आयली. आमचे 21 दीस आनी आतां आनीक 19 दीस सुरू जाल्ले आसात लॉकडावन. आनी आमकांय जायते जाणांक हेच भाशेन जाता, भितर रावपाक त्रास जातात. हांव मासळी मारूंक वेतां. पेद्रून सांगलें, जो कितें आपलो पयलो वावर आसलो, आदलो वावर जेजू आपोवचे आदीं आपूण तें परतून घडये सुरू करता. इल्लोसो वेळ पासार करपाक जो म्हजो वावर आसा तातूंत वेतां. हांव मासळी धरूंक वेतां. दुसरे असले ते सगळेच खारवी न्हय. तातूंतले झेबेदेवांचे पूत आसात ते खारवी. पूण नातानेल आनी दुसरो तोमास जो आसलो तांणी म्हणलें, आमी येता तुजे बराबर, कित्याक आमकांय वाज आयले हांगासर, आमी लॉकडावनान आसात. आनी गेले तेन्ना आपणाचेच अस्तंगी जे तांणी केल्ले तांकां कांयच फळ मेळूंक ना. रातभर कांयच मासळी ना. ही घडणी आमी पयलीं आयकता दुसऱ्या शुभ वर्तमानान, जंय जेजू तांकां उजवे वाटेन घालूंक लायता आनी पेद्रू म्हणटा, आमी रातभर मारलें सोमया, कांयच मेळूंक ना, पूण तुज्या उतराक लागून घालता. आतां पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजून जेन्ना सांगलें उजवे वाटेन घाल आनी ताणें घाली. जेजू कोण तो ते पयलीं ओळखूंक ना अशें आमकां शुभ वर्तमान सांगता. पूण जेन्ना जेजू ह्या तांच्या लॉकडावन जाल्ल्या जिवितान भितर सरलो आनीक जो वावर तांचो अनप्रोडक्टीव जाल्लो, कांयच मेळूंक नासलें, जेजू भितर सरल्या उपरांत तांकां जायतें नुस्तें मेळ्ळें. प्रोडक्टीव जाली जिवीत. आमचें जिवीत जरी तर बंद पडलेलें आसा जाल्यार आमी परतून वावराक लागता तेन्ना आमचे चोस्तंगी आमकां आतां आमच्या घरांत वाज येता म्हूण कितेंय आमच्या घरा भोंवतणी करता जाल्यार थोड्या जाणांनी तुमी तुमच्या घरा भोंवतणी भाजी रोवपाक सुरू केल्या, काय बरें. थोडीं जाणां रोयना आसलीं तांणी आतां भाजी रोवपाक सुरू केल्या, कित्याक गरज पडटा आतां. जाल्यार हातून जेजू जरी तर आमचे बराबर आसा जाल्यार भिरांत ना. देखून जो वावर आमी करता, जावं आमी लॉकडावनान आसा, आमच्यान भायर सरूंक जायना, पूण आमचेच भोंवतणी आमचें जें कितें आसा तेंच आमी काम करूंक सोदता, तेन्ना जेजूक आमचे बराबर दवरुया. आनीक जशें आयच्या पयल्या वाचपान पेद्रू आपलें प्रवचन चालूच दवरता. तो जें कितें शिकयता ताचेर आडकोड आसलेले मनीस आसात जे मुखार आयल्यात, तूं आमचेर कित्याक घालता. आनी तेन्ना हें सोत उलोवपाक पेद्रू भिवूंक ना. जाल्यार आमी जेजूक परगट्टा आसतना सोत जें आसा तें सदांच बरे भाशेन उलोवंक आनी आमचो वावर आमी करता तेन्ना आमचो सगलो वावर जेजूच्या हातान घालूंक आमकां करपा मागुया. आनी तेन्नाच ही देव काकलूत आमकांय फावो जाता. आनी हे देव काकलुतीन जें कितें आमी करता ताका फळ मेळटा, तें प्रोडक्टीव जाता. तर आमी असलेंच जिवीत प्रोडक्टीव जावंक, फळ दितलें जिवीत जावंक आमी जेजूच्या हातान घालुया. आनी हे भेटवणेन आमची सगळीं चिंतनां, आवंडे, आमचे फुडले प्लॅन्स जे आसा ते सगळे हे भेटवणेन जेजूक उबारुया. भेटवणे वेळार गीत घेवया. C38 पेज नंबर 44. C38 पेज नंबर 44. तुकाच बापा सूर मोचे दिता तुका एकाने, तुकाच भोगताव सूर मोचे तुजेच ते कोरकाशेले. मोजे हात घे, मोजे पांय घे, स्वीकार कर आतां कशें तुजो मोहिमो परगट करूं. शुभ खबर सगल्यांक दिवं. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकाने,
तुकाच वोगतां सूर मोचे तुजेच तें कोरकाशेले तुजेच तें कोरकाशेले म्हज्या भावा भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र दावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, पास्कांचो गूट समारंभून ही देणी हाडून आमी तुका ओपून दिता. तूं ती बदलून सगल्याहून व्हरतें देणें तुजें जिवीत आमकां दितलोय म्हूण आमी जिव्या भावार्थान सोत मानता. हें पवित्र देणें घेणें सुपूर्णायेन सुफोळ कर आनी संवसाराच्या वंडावण्यांक पाठ करून सर्गीच्या अवतरेकाची आमची काळजां लासून दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली, तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्ग तुका जय, सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. उत्सर्ग तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोवटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर
तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची तुजे लागीं ही कुरपा मागतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजू आमच्या जिवितान भितर सरता तेन्ना तें सुफोळ जाता, प्रोडक्टीव जाता. तर आमच्या जिवितान जण एकलो आमी जेजूक घेवया आनीक बापाक आमी जेजू शिकयल्ल्या उतरांतल्यान उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाल जेसू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू वोन हांव सगळ्या वस्तू वोन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घोडे तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारान घेवंक शकना म्हणटो शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच केदीच वेगळो जावं वेगळो जावं म्हाका दिवं म्हाका नाका. दिवं नाका. आमेन. आमेन. स्वर्गी हुंडो जेसून दिलो आमकां असलो फावो नासलो. आमचो जेसू जेवण जालो आमचे आदमी भुकेक पावलो. ये
वेगी तूं ये ओतमो तुका घेवूंक रावता ये जेजू वेगी तूं ये ओतमो तुका घेवूंक रावता. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जेवणाक येयात. मागीर ताणें उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, दयाळायेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दयाळायेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं, तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. देव काकलुतीचे परबेक आमी तयार जाता आसतना आमी त्रिदूम आमचे फिरगोजेन मनयला. आयज दुसरो दीस त्रिदुमाचो. खेरीत भाशेन आयचो दीस पुर्गोतोरींतल्या ओतम्या पासत. हे नोवेनांचे मागणें आतां आमी करुया. जेजू म्हणटा, आज तुमी पुर्गोतोरींत कश्टोत्तल्या आत्म्यांक म्हजे सरशीं हाडात आनी म्हज्या थाव नासलेल्या काकलुतीन तांकां बुडयात. म्हजी रोगताची जोर तांच्या कोश्टांचो उजो पालवयतली. तांचो म्हाका व्हरतो मोग आसा. ते म्हज्या नितीची रुजवात जावन आसात. तांकां तांच्या कोश्टांतले सुटोवचें आनी साल्वार करचें तुमच्या हातान आसा. इगोर्ज मातेन दिवचीं सर्व इंडुलजन्सां जोडून तुमी तांचे खातीर भेटयात. तांणी सोंसचे कोश्ट तुमी जाणा जाल्ल्यात, तर तुमी जाता तितल्यो बऱ्यो करण्यो करून तांणी फारीक करूंक जाय आसुल्लें तें तुमी फारीक करतले आसल्यात. मागणी. बो दयाळ जेजू, तुवेंच तुका काकलूत जाय म्हूण सांगलें. हांव तुज्या बो दयाळ काळजाच्या आसऱ्यान पुर्गोतोरींतल्या ओतम्यांक हाडटां. ते ओतमे तुका चड आपुरबायेचे, तरी तांणी तुजे नितीक फारीकपण दिवंक जाय. तुज्या काळजानसून व्हांवलेल्या रोगताच्या आनी उदकाच्या झरींनी पुर्गोतोरींतले खेंड पालूं आनी ते तुजे काकलुतीचे पदवेचो समारोम जावं दी. नितळ करतल्या उज्याच्या खोडगांत उणांत सर्व तुजे काकलुतीक उलो ते मारतात आनी तुज्या रोगता आनी उदकाच्या व्हावांतल्यान तांकां बुजवण, थोंडाय आनी समाधान मेळटा. सासनीक बापा, जेजूच्या बो कोनवाड्या काळजान लिपलेल्या पुर्गोतोरींतल्या सोंसतेल्या ओतम्याचेर तुजी दयाळ नदर घाल. जेजू, तुज्या पुताच्या दुखेस्त कोश्टा मरणा वरवीं ताच्या ओतम्याचे बो पवित्र कोडसाणी वरवीं हांव तुजे कडेन मागतां. तुजे परिक्षेखाल आसात त्या ओतम्यांक काकलूत दाखय. तांकां फकत तुज्या जेजूच्या बो मोगाळ पुताच्या गायांनी पळय. तुज्या भलेपणाक आनी कोनवाडायेशी शीम आनी मेर ना म्हूण आमी थीरपणी सोत मानता. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया F13 पेज नंबर 91. F13 पेज नंबर 91. Kushal sodats ami voci, kushal darus ami rauce, moga živite Gospode, bavojna živite kore. Kushal sodats ami voci, kushal darus ami rauce, moga živite Gospode, bavojna živite kore. आमची काळजा तोशेना दार, नितो लावणे बरे उद्गार. आमचो बापूय आसा स्वर्गार, आमचे तो सूख आमचे बांदार.